राजेंद्र तेली सिंधुदुर्गाचा बीजेपीचा अध्यक्ष त्याच्या चेड्याच्या गोंयान हालीं दिसांनी लग्न झालें आणि आज त्याचे रिसेप्शन सावंतवाडी सो त्याच्या रिसेप्शनाक महाराष्ट्राचे सीएम एकनाथ शिंदे आणि डेप्युटी सीएम देवेंद्र फडणवीस हे सावंतवाडी. तो पयलीं देवेंद्र फडणवीस अशें सांगपाक आयलें की डेप्युटी सीएम हे मोपा एअरपोर्ट जो हालीं जाला पूण तेजें उक्तावण जावना त्या एअरपोर्टार येवपाचें आसलें. महाराष्ट्रातले ट्रॅफिक पोलीस महाराष्ट्रातले पोलीस तशेंच गोंयचे ट्रॅफिक पोलीस आनी गोंयचे सगळे पोलीस फोर्स मोपा एअरपोर्टार आशिल्लो. थंय बंदोबस्त केल्लो तेंच्यांनी पूण कांय कारणां खातीर लास्टाक प्लॅन कॅन्सल जालो आनी ते दाबोळी एअरपोर्टार देवेंद्र फडणवीस थंयच्यान ते आतां थ्रू सावंतवाडी वचपाचें आसलो. एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार मोपा एअरपोर्टा पयलीं चिपळूण जो एअरपोर्ट आहा मिनी एअरपोर्ट तो ऑलरेडी सावंतवाडीच्या कुशीकूच आसा तेजें ऑलरेडी इनॉग्रेशनूय जाल्लेलें आसा. पूण अजून तशी कारणां कांय कळना की तेंच्यांनी मोपा एअरपोर्ट कित्याक तेंच्यांनी चूज केल्लो देवेंद्र फडणवीसान देवेंद्र फडणवीस प्लेन देवपा खातीर. पूण कांय रिजन जालें आसलें अजून एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशनूय जावना अजून तेंचें कामूय चालू आसा आनी अशें म्हणटात की 11 डिसेंबराक मोदीच्या हस्ते प्रायम मिनिस्टर हस्ते ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें उक्तावण जावपाचें आसा. त्या खातीर सगळे महेश आनी राज